काणकोण चावडी हांगासर बार धन्यांची आयतारा बसका जाली। सुप्रीम कोर्टान हायवे लागसारच्या बार्रां बाबतीत जो निर्णय घेतला ताका विरोध करपाक ही बसका जाल्ली। आरडेक्सो खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर। जी आमच्या लायफाक हानिकारक आसा थोडे हे सोडून मेळना जाल्यार ड्रग्स घेवपाक लागले म्हणटल्यार हेजे बंद केल्यार आनीकय चड इफेक्ट आसा। आमी आतां आमचो पिरियड कमी आसा, सगळे एकठांय रावपाची चड गरज आसा, तेन्ना आमी आतां ह्या ऑर्डरीचेर कितें एक्शन घेवपाक जाय, फुडली एक्शन कितें आसतली, एकमेकाक आमी अस्थिऱ्या उलोवंक कांयच फायदो ना। पायफाटी पडटले की आमी फाल्यां नक्कीच आमकां रस्त्यार येवपाक पडटले, आतां हिवाळी येवपाक आज आमी एक सांगून दिसता म्हाका आमचे हे बार रेस्टॉरंट लिगर्साचे आसा ते चूक करून फुडें सरना, कित्याक म्हूण म्हाका समजना। आमचे जर पोटार येयला ते आमी फुडें सरना जाल्यार बाकीचे लोक कशे पडटले। आज आमी आमचे फॅमिली सगळे फुडें सरले जाल्यार फाल्यां आमचे फ्रेंड येतले, आमचे रिलेटिव्स येतले, रिलेटिव्स आयले म्हणजे सगळे लोकांक सगळे लोक आमचे फाटल्यान रावलो आनी जेन्ना सगळे लोक एक कडेन जाता जाल्यार कोणाच्यान कांयच करूंक नजो, लोकां फुडें कोणाचें चलना। 11 तारखेची वाट पळोवपाची, मागीर देवा कडेन की एक बरें सरकार येता, बरे आमदार निवडून येता जे आमकां ह्या कॉजान सपोर्ट करतले। तसोच आमची काँग्रेस पार्टी आसा, भारतीय जनता पार्टी आसा, गोवा फॉरवर्ड आसा, ह्या तिनूय पक्षांनी ओपन सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा ह्या विशयाचेर। सो तांचेय बीन हांव धन्यवाद म्हणटा। तशेंच अन्य पॉलिटिकल पक्षूय तांचे कडेन मागता की ह्या विशयाचेर सामान्य गोंयकार, गरीब गोंयकार इनवॉल्ड आसा, सगळ्यांनी ह्या विशयाचेर एक सहानुभूतीन विचार करून आमकां सपोर्ट दिवचो। कित्याक साद्यान साद्या मनशाचो आज धंदो वता ताचेर हो मोठो परिणाम जाता। कांय सीएम कॅन्डिडेट जे आहा कांय पक्षाचे तांच्यांनी एक कसली 2-3 दिसांनी स्टेटमेंटाय गेल्ली की हो काय बरो गेल्लो आसा। सो तांच्यांनी मातशें विचार करून करचें। आज फोंड्या सारकिल्ल्या भागांतूच फक्त 4 सभा उरता, सगळी लायसन्स कॅन्सल जाता, हे त्या नेत्यांनी मातसो जाणून घेवचें।